नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार। हांव गौरीश परबामणकर। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। गोवा शिपयार्डाक दिल्लो परवानो फाटीं घेवपा खातीर मुरगांव पालिकेन घेतलो थाराव। पालिका संचालकाकूय करतले कळीत, सांगता दीपक नायक। उटंगराच्या पावसाचो फुलांच्या उत्पादनाचेर परिणाम। उत्पादन कमी जाल्ल्यान रोजांचे दर पावले तेंगशेर। दर सप्तकांत जातले शाळांचे मुल्यांकन। शिक्षणाचो देविल्लो दर्जो सुदारपा खातीर शिक्षण खात्याची धडपड। आनी विमानतळ संचालकान दाबोळे राबयली नितळसाण मोहीम। विमानतळ भयलो वाठार केलो नितळ। आनी आतां खबरो विस्तारांत। गोवा शिपयार्डाक दिल्लो ऑक्युपन्सी परवानो मुरगांव पालिकेन रद्द केलो। आपल्या अधिकाराचे चुकीचे पद्दतीन वापर करून पंचायत संचालनालया कडल्यान आदेश हाडून पालिकेक दिवप आनी परवानो घेवप ही पद्दत सामकी चुकीची। आयज जर तांकां दिलो जाल्यार फाल्यां आनीक खंयचोय बिल्डर येवन तसोच परवानो मागतलो। आमी जर गोवा शिपयार्डाक सहकार्य करता जाल्यार तांच्या कडल्यानूय आमकां सहकार्याची अपेक्षा आसा, पूण तांचे कडल्यान कसलेंच सहकार्य आमकां मेळना अशें दीपक नायक सांगता। पळयात ताचें म्हणणें। कितें जालो आमी 3 म्हयन्याचो इश्यू आसलो आमचो ऑक्युपन्सीचो। आमी तांकां लॅटर केल्लें गोवा शिपयार्डाक ऑक्युपन्सी हेका लागून। मागीर ते लॅटर DME धाडलें आमी। DMEचो आमकां लॅटर येयलें तांकां ऑक्युपन्सी दिवची न्ही। मागीर आमचे टॅक्निकल सेक्शनान तांकां दिल्या म्हाका कितें कांय टॅक्निकल तांकां दिल्यार थोडे कावन्सिलर आमचे वार्ड कावन्सिलर नंदाजी मिस प्रिया राव तेणें हें केलां। तेणें प्रपोजल मारला, तेणें ऑक्युपन्सी कितें केस दिली। मागीर तेणें क्लॅरिटी मागलेली ती दिली टॅक्निकलान। आनी तो पॉयंट हें केला तो ती ऑक्युपन्सी हें करची रिवोक करची। आमच्या वॉर्डानच गोवा शिपयार्ड येता आनी तेंची जी तुमकां खबर आसतली जी कंपाउंड वॉल आसा ती रस्त्याक तेंकोन आसा सारकी। आनी एज पर रूल अशें आसा की न्यू जेन्ना कन्स्ट्रक्शन करता तेन्ना स्पेस सांडून कंपाउंड वॉल करपाक जाय, पूण हेंच्यांनी तशें केल्लें ना। रूल आसा जाल्यार सगळ्यांक सेम आसपाक जाय। पूण गोवा शिपयार्डाक डिफरंट कित्याक खातीर? पण आयज तो आपलो पावर आपलो फोर्स घेवन जे गोवा शिपयार्ड DMA डायरेक्ट लॅटर करता आनी DMA कडसून ऑर्डर हाडटा आनी कावन्सिला पर्यंत घालता। DMA ऑर्डर घेता आनी म्युन्सिपालिटी दिता आनी म्युन्सिपालिटी विदावट कन्सर्न डायरेक्ट ताका ऑक्युपन्सी दिता। म्हाजें म्हणणें इतलेंच की जेन्ना आमी कावन्सिलरांनी ऑब्जेक्शन हाडलेलें जाल्यार ऑक्युपन्सी दिवच्या पयलीं कावन्सिला फुडें प्लेस करपाचें आसलेलें। आमकां सांगपाक जाय आसलेलें बाबा कावन्सिलान DMAन आमकां सांगलां की ताका ऑक्युपन्सी दी म्हणून। तेजेर आमी डिस्कशन करपाचें आनी आमी DMA कडून रिक्वेस्ट करपाचें। आयज आमी रेजोल्युशन घेतलेलें आसा की ते लायसन्स रिवोक करपाचें म्हणून आनी DMA कडेन लॅटर करपाचें की लायसन्स आमी रिवोक करता, ऑक्युपन्सी आमी रिवोक करता आनी ताका फॅक्च्युअल ग्रावंड आहा पळय तो सांगपाक जाय। म्हाका दिसना की आमच्या टॅक्निकल सेक्शनान DMAक फॅक्च्युअल ग्रावंड सांगलेला पासून। रोजांच्या फुलांक प्रचंड मागणी असली तरी लेगीत अंदू दिवचले रोजांची आवक दर वर्साचे तुळेंत कमी आसा। दिवचले बाजारात दर वर्सा गोंया भायल्यान रोजां उपलब्ध जाता। अंदू पावसाक लागून फुलांचेर परिणाम जाला। दुसऱ्या वेळार दिवचले 10 टना परस चड फुलां खपतात। अंदू मात फुलांचें प्रमाण कमी आसा। 120 ते 150 रुपया किलो अशें रोजांचें मोल आसता। ही फुलां म्हणजे आमचे कर्नाटका पाऊस पडून खराब जाले। आमी महाराष्ट्रासून हाडला सातारा चोडणसून हाडला फुलां बरी फुलां आसा। आनी एक्चुली 200 रुपया जावंक नाशिल्ले पण कितें पावसाक करून जावन आमी 150 लायला वाचतो 150 रुपया किलो 140 अशी दिया। तर ना म्हणटा जाल्यार एक बिचोली म्हाका दिसता एक 10 टन वयता ह्या वर्सा तरी मातशें कमी आहा। लोकल नाच जाल्यार गोंयाचे ही थोडी येवंक ना ह्या वर्सा पावसाक लागून पाड जाता। मुळाव्या शाळांचो शिक्षणाचो देविल्लो दर्जो सुदारपा खातीर दर सप्तकाक शिक्षकांचे आनी विद्यार्थ्यांचे मुल्यांकन जातले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें।
मुळावें शिक्षण हे ल्हान विद्यार्थ्यांच्या जिवितांतले म्हत्वाचे शिक्षण आशिल्ल्यान सरकाराक ह्या विद्यार्थ्यांची चिंता जावपाक लागल्या। केंद्रीय राष्ट्रीय शिक्षण धोरण हाचे पयलीं जारी केल्ल्यान त्या धोरणाच्या अंमलबजावणेक गोंय सरकार आतां पावलां उखलपाक लागला अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। वास्कोच्या दाबोळे विमानतळाच्या वाठारांत मंगळारा विमानतळाचे संचालक SVT धनंजय राव आनी ताच्या कर्मचाऱ्यांनी नितळसाणेची मोहीम चालीक लायली। विमानतळाच्या कुशीक वाडिल्ले रान आनी आशिल्ले प्लास्टीक काडून वाठार नितळ केलो। गांधी जयंतीच्या निमतान ही नितळसाणेची मोहीम म्हयनोभर राबयल्या। तशेंच विमानतळाच्या कुशीक प्लास्टिकाचो कोयर उडोवचो न्हय म्हणून आनीक डस्टबिनाची सोय करतले अशें विमानतळाचे संचालक SVT धनंजय रावान सांगलें। Swachhata campaign 2 in government offices for cleanliness and disposal of pending issues. As directed by Government of India, we have taken up this cleanliness drive from the 2nd October, and it will go on up till the end of this month. During this period, we have started cleaning all our offices. In addition to normal day-to-day cleaning, these things are special drives, and we are weeding out the old files where to make the space in the offices, and also we are cleaning on the this highway junctions where lot of littering is there. It will give a good look to our airport, and passengers, tourists coming here, they will feel happy looking into the ambience. And recently we have taken up a cleanliness drive in the convent and Saint Francis Assisi. So for 3 days from 27th to 29th. सरकाराची दादागिरी सांगेकार आतां खपोवन घेवचे नात। पुर्वजांनी राखून दवरिल्ली शेतां सुभाष फळदेसाय IIT हाडून काबार करपाक सोदता। जमीन कोमिनीदादची आसा, जितको अधिकार सरकाराचो आसा तितलोच अधिकार जमिनीचेर शेतकऱ्यांचोय आसा। IIT प्रकल्प हाडपाचो आसा जाल्यार दुसऱ्या जाग्याचेर हाडा, पूण शेतकऱ्यांच्या जमिनीचेर हाडचो न्ही। एकदा मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी त्या सुवातेर येवन पळोवणी करून लोकांचे म्हणणे आयकून घेवचे। IIT विरोधात कुठ्ठाळी, सांगे, नागवे गांवच्या शेतकऱ्यांनी पणजे एकठांय येवन पत्रकार परिशद घेवन मागणी केली। संजय शाणू मापारी, हांव एक शेतकार। आमच्या गांवांत जी सुभाष फळदेसाय जी IIT हाडटा ती सगळ्यांचो अपोज आसा। म्हणजे आमकां ती शेतकारां ती जड धरून नाका। आमी गेल्ले फाटी हेका पंचायतीक ग्रामसभा आसली तेन्ना कांय लोकांनी पंचायतीक वचून हें सांगलां की ऑर्डर हें केलें लेटर दिल्लें आसा की आमची शेत पिड्यार करून हांगा IIT हाडची न्हय। तुका जर IIT हाडपाची जर फळदेसायाक आसा जाल्यार आनी कितल्योश्यो जमिनी आसात, त्या जमनींनी तेणें IIT हाडून थंय प्रोजेक्ट उबी करचो म्हणून लोकांचो डिमांड आसा। आनी आतां हे सांगे हितून आमच्या जी एरिया आमगे आसा तितून सांगे मतदारसंघान 7 पंचायती आसात आनी एक म्युनिसिपालिटी आसा। तितून भितर 2 पंचायतीक आमची ही एरिया तितून येता। म्हणजे शेतकारांची जमीन जी आसा ती 2 पंचायती येता, एक उगी पंचायतीक येता आनी एक मळकणी पंचायतीक येता। आतां मळकणी पंचायतीच्या पसून सगळे लोकांची ताका IIT आमच्या शेतान येवची न्हू अशें म्हणून ओपोज आसा आनी उगी पंचायतीक पसून सगळे लोकांचो ओपोज आसा। हांव सुभाष फळदेसायाक सांगूंक सोदतां कितें आनी प्रमोद सावंताकूय सांगूंक सोदतां कितें जे मायग्रंट हाडून तूं सांग्यार हाडून दवरपाक सोदता जाल्यार ती जमीन तूं फक्त सांगेकारांकूच तुज्या गव्हर्मेंट रेटीन जाल्यार बेजीन दी आनी एक 100 स्क्वेअर मिटर दी, कित्याक तांकां कोण घरांत बांदून रावतलो पूण मायग्रंटाक आमी दिवपा नाका। कित्याक आमची फुडली पिळगी आसा, आमचे भुरगे आसा, भुरग्यांची फाल पिळगी जातले, पिळगेक ती जमीन म्हणजे उरपाना आनी जमीन आमकां उरली जाल्यार आमकां आनी कांयच करूंक मेळची ना। तेन्ना हे मायग्रंट हाडल्यार आमकां कांय करपाना। तेन्ना हांव सुभाष फळदेसाय इतलो सांगूंक सोदतां कितें तूं कितलें कर, तूं कितलो बडाय मार, नेट मार, आमकां तें कांय। मंगळारा आझाद मैदानाचेर 3.5 वरांचेर IITक विरोध करपी लोकांची मिटींग आशिल्ली। ह्या मिटींगेक वचपाक भायर सरिल्ल्या सांगेकारांक वाटेर 1 वर भर पुलिसांनी आडयले। ह्या बोळांत तांकां आझाद मैदानाचेर वचपाक कळाव जावचो ह्या हेतान तांकां आडयला अशें सांगेकारांचें म्हणणें आसा।
आमी कोणाक भिनात अशी खर जाप सांगेकारांनी सुभाष फळदेसायाक दिला. आयज आमची बस आडयल्या पूण आमी फाटीं सरचे ना. लोकशाय सगळी सुभाषाच्या बोल्सांत आसा पूण आमी आमदाराक वा मंत्र्याक भिवचे ना अशें सांगेकारांनी सुभाषाचेर तशेंच मुखेलमंत्र्याचेर उतरांचे फार पेटयले. तांकां ताका सांग्या वयली पुलिसां हें ज्युडिडिक्शन न्ही. हरशीं तांकां जर कंप्लेन घेवन गेले जाल्यार ते सांगता सांग्यार वच कॅपी वच सांग्यार वच कितें. आनी आतां हे सांग्या वयली पुलीस येवन हांगा मळकर्ण्या कित्याक पावले कितें हो मोठो प्रश्न. आनी दुसरी ह्या मिटिंगे वचपा तेज्यान तशें आडावपा जायना न्ही प्रत्येक गोश्टीक. आनी कितें लोकशाही कितें उरला अशें दिसता. लोकशाही गेली काबार जाली. लोकशाही सगळी सुभाषा बोल्सां आसा कितें आनी काय ना. सीएमाक कितें सांगपाक सोदता. सीएमा आनी कितें सांगता. सीएम तागेलो बापोल भाव हय तागेलोच भाव तो. ताकाच लागून हें सगळें घडटा. सीएम करता हें सगळें नाटकं. होम मिनिस्टर तो न्ही. ताजी जबाबदारी हें करपाची सगळें पळोवपाची. ओगी लोकां येता खंय आडायता कितें चल्लां म्हण कांय समजना. डेमोक्रेसी म्हणटा ती ना खाली. सर आमकां हिंगा नागवे आमगे बस आडायली आनी पुलीस तेणें हेजे मोबायलाचेर दाखयत म्हणल्यार ते आपणाक ते एक्सपेक्ट करना म्हणटात. आनी आमकां 2 वरां लेट केली आनी ते आमकां वचपा दिले. आतां कितें सांगता तुमकां चल म्हणला. आतां चल म्हणला पूण 2 वरां आमकां हिंगा वेस्ट केली. पूण हो सगळो हे पुलीस सगळे हे गेले सुभाष फळदेसाय आयकोन सगळे आमकां त्रास करताय. पर्यटना खातीर फामाद आशिल्ल्या गोंयांत सध्या विदेशी पर्यटकांनी फाट केल्ल्याचें चित्र दिश्टी पडटा. 2021 वर्साच्या आंकडेवारीत पळयले जाल्यार विदेशी पर्यटकांचो आंकडो 92% उणो जाला. कोरोना महामारी आनी ताका लागून घातिल्ल्या नेमां खातीर पर्यटन उद्योगाचेर व्हड परिणाम जालो. पर्यटन वेवसाय परतून सुरू करपाक धडपडिपी गोंयाक पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली आनी हेर 16 राज्यांनी जोराची टक्कर दिलेली आसा. फाटल्या सप्तकांत जारी केल्ल्या इंडिया टुरिझम स्टॅटिस्टिक्स 2022 प्रमाण 2021 गोंयांत फकत 2.10% विदेशी पर्यटकांनी भेट दिली. 2021 वर्सा 22,128 विदेशी पर्यटक गोंयांत आयिल्ले. 2020 3,02,751 विदेशी पर्यटकांनी गोंयाक भेट दिली. 2021चे तुळेंत हे प्रमाण 4% चड आसा. फाटल्या वर्साच्या आंकडेवारी विचारांत घेतली जाल्यार विदेशी पर्यटकांचे बाबतींत गोंय 12 नंबराचेर आसा. जाल्यार 2020 गोंय विदेशी पर्यटकांचे बाबतींत 10व्या नंबराचेर आशिल्ले. 2021 विदेशी पर्यटक येवपाचें प्रमाण 85% उणें जालां. गोंयांत पर्यटनाक फुडार कितें अंदू भायल्या देशांतल्यान येतल्या पर्यटकांचो उणाव दिसून आयला. गोंयांतल्या वेवसायिकांक आतां आस्त उरल्या ती देशी पर्यटकां कडल्यान. पोरू परस अंदूचो पर्यटन मोसम गोंया खातीर मंदीचो गेल्ल्याचें दिसून येता. नोटबंदी, GST, म्हारगाय, बेकायदेशीर घडणुको, खून, बलात्कार सारकिल्ल्या गुन्यांवांनी जाल्ली वाड आनी ट्युरिस्टांची पुलीस आनी टॅक्सीवाल्यां कडल्यान जावपी पिडणूक हेका जबाबदार आशिल्ल्याचें दिसून आयलां. रशियेंत सध्या आर्थीक मंदी जाल्ल्या तेका लागून रशियेंतल्यान येवपी पर्यटकूय खुबूच उणावल्यात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. फुडारा खातीर संघर्श करपी दिवचलच्या सेजा कंपनीच्या कामगारांक मातशी थाकाय मेळ्ळ्या. सेजा कंपनीन कामगारांक दिल्ले रिट्रेशमेंट नोटीसीक हायकोर्टान स्थगिती दिल्या. तेच बरोबर कामगारांचे फेर याचिकेचेर निर्णय घेवचो असो आदेश केंद्रीय कामगार मंत्रालयाक दिला. देखून कामगारां मदीं आस्त निर्माण जाल्या. कामगार मंत्रालयान दिल्ले मान्यताये आड सेजा कामगार संघटनेन हायकोर्टात धांव घेतिल्ली. होम सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी लेबर डिपार्टमेंट कल्पना राज सिंगोची न्यू दिल्ली मिनिस्ट्री ऑफ लेबर यांच्यानी जी रिट्रेंचमेंट ऑर्डर ही सेजा मायनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांच्या फेवरान दिल्ली आणि जो फाल्यां पिरियड सोंपतालो 5 ऑक्टोबराक तेजो 3 म्हयन्याचो टेन्युअर सोंपतालो. फाल्यांच्यान घरा वचपाचें आसतलें आनी बेज ऑन दॅट ऑर्डर ती इम्प्लिमेंट जावपाची आसली. तेका आमी चॅलेंज केलेली आनी ऑनरेबल हायकोर्ट बॉम्बे हायकोर्ट गोवा बेंच यांच्यानी ती ऑर्डर आयज सॅटिस्फायड केल्ली आसा आनी 40 डेजचो आमकां रिलीफ टायम दिला फॉर रिव्यू एप्लिकेशन. ही रिव्यू एप्लिकेशन आमी 29 सप्टेंबराक फायल केलें दिल्ली. ताजेर रिव्यू एप्लिकेशन आमकां बेगीच्या बेगीन हियरींग दी म्हणून हायकोर्टाचें डायरेक्शन आसा. सो विदीन 1 मंथ रिव्यू एप्लिकेशनाचेर तांकां हियरींग घेवची पडटली. आमची जी खंत आशिल्ली की आमचे सगळ्यो बाजू तेंच्यांनी आयकून घेवना आनी प्रिंसिपल ऑफ नॅचरल जस्टीस हो फॉलो करूना जो आमचो क्लेम आशिल्लो तो आयज हायकोर्टान उखलून धरलो आनी जॉयंट सेक्रेटरी लेबर डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा की रिव्यू एप्लिकेशनाचेर हियरींग घे आनी इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी दी.
सरकारान उदकाच्या दरात वाड केल्ले खातीर हेर पक्षांच्या फुडाऱ्यांनी सरकाराचेर टिका करपाक सुरवात केल्या. ही वाड म्हटल्यार समाजातल्या मध्यमवर्गीय आनी दुर्बल लोकां खातीर शाप आसा अशी टिका तृणमूल काँग्रेसीच्या त्रोजण टिमेलोन केला. तृणमूल काँग्रेसीन हे आदीं सांगिल्ले गोंयांत काँग्रेसीक मत म्हटल्यार भाजपाक मत आनी तशेंच जालें. ज्या काँग्रेस उमेदवारांक लोकांनी वेंचून हाडिल्ले ते भाजपात गेल्यात आनी ते ह्या दरवाडीक तेंको दितात अशें त्रोजण टिमेलो म्हणटा. Water hike announced by the government has shocked the people of Goa. Very importantly, who is affected by this hike? It is the middle class, the lower middle class, and those who are just above poverty line. Now, such a hike for water is only showing how this insensitive government does not care for the middle class, the lower middle class, and the poor people. It was said very clearly by Winston Churchill that giving the power to these rascals, and when I say rascals, the present government that is in power throughout the country has brought tears to the eyes of the poor and the common man. May it be price rise, maybe everything, now even water. Even this, it was said that even air will be sold. And right enough, during the pandemic, people have seen that even oxygen was sold at high prices, and that also could not be available. We had said, the TMC had said, the vote for the Congress in Goa would be the vote for the BJP. Today, those people, the voters that voted for the Congress, have joined the BJP and supported this price rise. So, our request is trust the TMC. TMC is here to serve the people of Goa. म्हापशे पुलिसांनी आकय पेडे हांगाच्या डॉक्टर पुरुषोत्तम पेडणेकराचे बंद घर फोडपी साहिल इसाक सैनावले आनी रजाक असलम मुजावर ह्या चोरांक अटक केली. गोंयांत हेर कडेन जाल्ल्या घरफोडीत तांचो हात आसा अशें चवकशेंतल्यान दिसून आयला. त्या संदर्भात दक्षिण आनी उत्तर गोंयांतले पुलीस स्टेशनांत तांकां व्हरतले. चोरयेचो हो प्रकार आयताराक फातोडेचेर घडिल्लो. डॉक्टर पेडणेकर आपल्या घरकान्नी वांगडा विदेशांत पर्यटना खातीर गेल्ले. ही संद घेवन चोरांनी तांचें घर फोडिल्ले. घरातल्या कपाटात खोटे दागिने, एक घडयाळ, चाव्यांचो घोस, रुद्राक्ष आनी किरकोळ रक्कम आशिल्ली. हो मुद्देमाल घेवन दुचाकी कडेन चलत वतना गस्तीचेर आशिल्ल्या पुलिसांक ते दिसले आनी तांणी तांकां ताब्यांत घेतले. कोयर वेवस्थापनात पयल्या क्रमांकाचेर आशिल्ल्या इंदोरच्या लायणीचेर सांखळी पालिकेन कोयर उखलपाक सुरवात केल्या. आतां मेरेन नगरपालिका निवळ करपी कर्मचारी ओलो आनी सुको कोयर दारांतल्यान एकठांय करतले. पूण ह्या नव्या कोयर एकठांय करपाच्या उपक्रमांतल्यान सुखो कोयर, ओलो कोयर, ई कोयर आनी सॅनिटरी कोयर एकठांय करतले. हे खातीर एक खाशेली गाडी तयार केल्ली आसा. ह्या गाडयेंत एक खाशेले कोयराचे गीत वाजयतले. गाडयेंत 4 प्रकाराच्या कोयरांक 4 विभाग आसात. नगराध्यक्ष राजेश सावळ, नगरसेवक शुभदास सावयकर, रश्मी देसाय आनी आपल्या घरातलो कोयर एकठांय केल्या उपरांत नगरपालिकेच्या कोयर एकठांय करपी गाडयेन कोयर दिवचो अशें आवाहन केलां. हांव सांखळी म्युनिसिपालिटीचे चेअरपर्सन राजेश सावळ. तुमकां जाणीव आसतलो फाटल्या 15 ऑगस्टाक आमी एक घोशणा केल्ली की सांखळी ही नंबर 1 सिटी हाडपाक लागून आमी प्रयत्न करतले. आमचे कावन्सिलर्स इंदोर सिटीन गेल्ले, जे देशांतलें नंबर 1 शहर आसा कचऱ्याच्या बाबतींत. तेच आमी हांगा सांखळीन रेप्लिकेबल करपाचो आमचें जें स्वप्न आसलें तें आमी आतां स्टार्ट केल्लेलें आसा. 2 ऑक्टोबर काल गांधी जयंतीच्या निमित्तान हें आमी चालू केल्लेलें आसा. काही वेळ गेलो कारण गाडयेची वेवस्था आनी जे प्रोसेस आसलो तो सगळो कंप्लीट केल्या नंतर काल आमकां हें लॉन्च करपाक संदी मेळ्ळी. आमी जशें तुमकां सांगता, आमी पयलीं वेट आनी ड्राय दोनूच प्रोसेस चालू आसले आमचे. आज आमी सॅनिटरी चो वेस्ट सेपरेट कलेक्ट करतले. आयज आमी ई वेस्ट सेपरेट कलेक्ट करतले. एट सोर्स 4 तरेन आमचें कलेक्शन सेपरेट जातलें. इंदोर इज वन ऑफ द ब्युटिफूल प्लेस इन टर्म्स ऑफ गार्बेज. आमकां गोंयान सगळ्यांत गोंयान एक मॉडल तयार करून सांखळी ह्या रुपान दिवपाचो आसा. जशें आमी पयलीं प्रॉमीस केल्लेलें आहा तेच पद्दतीन आमची काम चालू जाल्लेलें आसा. आमी ट्रायल बेसिसाचेर सद्या 3 वॉर्ड घेतलेले आसा. हावजींग बोर्ड, रविंद्र भवनाचे आसपास एरियाज आनी देसाईनगर. हे प्रोसेस आमी ट्रायल बेसिसाचेर सद्या चालू केल्लो आसा.
फॉर अवेरनस स्वता कावन्सिलर्स आमी लोकांच्या घरा भोंवता तांकां सजमोवपाचो प्रयत्न करता की हाव युअर सेग्रिगेशन शूड बी देयर एट सोर्स. हे सरकार सामान्यां खातीर न्हय जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टरां कडल्यान 40% कमिशनाचेर काम करता आनी आतां जाल्यार 40% लेगीत तांचे पोट भरना. देखून आतां तांणी उदकाच्या बिलांत 5% वाड केल्या अशी टिका बाणावलेचो आमदार वेंजी विएगसान केल्या. सरकारान उदक, वीज, शिक्षण आनी भलायकी ह्यो मुळाव्यो सुविधा त्यो लोकांक फुकट दिवपाक जाय जाल्यारूच गोंय एक युनिक राज्य थारतलें अशें वेंजीचें म्हणणें आसा. हो सरकार जो आहा हो सरकारा गेले असलींच कामां 40% सगळे कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन घेवपी आनी राजकारण चलोवपी हो सरकार आनी हे 40% घेवन ते पावना तांकां आनी तरी पूण 5% आतां ते उदकाचे वाडोवपाचे तेमी ऑलरेडी डिसिजन घेतलां. म्हाका दिसता आज आम जनता जो कॉमन मॅन आहा जो कॉमन मॅनाक आम आदमीन जें सांगलेलें की आमी तुका लायट फ्री दितले, आमी तुका उदक फ्री दितले, आमी तुका बरें एड्युकेशन फ्री दितले, आमी तुका बरें हेल्थ सर्विसीस दितले. हे 4 बेजीक नीड्स ज्यो आहा आज गोंयकारां मदें आजुनूच मांडल्या. उदक फ्री दितले म्हणून लायट फ्री दितले आनी आज सरकार उदक फ्रीच न्हू पयलीं जाल्यार 5% वाडयला. सो म्हाका दिसता दीस गव्हर्मेंट नीड्स टू रोल बॅक दीस पॉलिसी. 5% म्हणटाय ते आनी नाका. वी वूड वॉन्ट फ्री वॉटर. बेजीक नेसेसिटीज गव्हर्मेंटान आंगार घेवपा जायो. लायट तुमी आंगार घेवपा जाय, उदक तुमी आंगार घेवपा जाय, हेल्थ सर्वीस आंगार घेवपा जाय आनी एड्युकेशन आंगार घेवपा जाय. तेन्ना हो स्टेट जो आहा गोवा स्टेट will be one of the most unique state and I think this is a clear message. हेज्या मुखार आनी म्हाका दिसता असलो सरकार आमकां नाका. हेज्या मुखार आमकां सरकार जायो ज्यो ह्यो 4 बेजीक एम्युनिटीज आंगार घेवन घेवपा जाय आनी एड्युकेशन आंगार घेवपा जाय. तेन्ना हो स्टेट जो आहा गोवा स्टेट will be one of the most unique state and I think this is a clear message. हेज्या मुखार आनी म्हाका दिसता असलो सरकार आमकां नाका. हेज्या मुखार आमकां सरकार जायो ज्यो ह्यो 4 बेजीक एम्युनिटीज आंगार घेवन पॉझिटिव्हान रावलेलो सरकाराक जायो. सो दिस इज अ क्लियर मेसेज. द गव्हर्मेंट मस्ट रोल बॅक दिस 5% अँड ट्राय टू गिव्ह मॅक्सिमम वॉटर फ्री टू एव्हरीवन. आमी जे भाशेन सांगलेले तेच भाशेन तितले पूण युनिट तुमी फ्री दिवपाचे म्हाका दिसता हें करपाकूच जाय. फुडल्या कांय 5 दिसांनी गोंयच्या कांय वाठारांनी पावस पडपाची शक्यता आसा असो अदमास गोंय हवामान खात्यान उक्तायला. अरबी दर्यांत 40 ते 45 km/h ह्या वेगान वारे व्हांवपाची शक्यताय आसा. ताका लागून फुडले 5 दीस नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वयचे न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिला. आतां मेरेन राज्यांत 107 इंच पावस जालो. फाटल्या वर्साचे तुळेंत हो पावस 7 इंच उणो आसा. सध्या गोंयांत सयत हेर राज्यांनी नवरात्री उत्सव चालू आसा. फाटल्या 6 वर्सां मडगांवच्या कोंबा वाठारांत विद्या भवनांत बंगाली पद्दतीन दुर्गा पुजतात. दर वर्सा बंगाली दुर्गा पुजेच्या समितीच्या वतीन ही पुजा जाता. नवरात्रीच्या निमतान ही समिती गोंयचे तशेंच बंगालांतल्यो वेगवेगळ्यो पारंपारीक कार्यावळी आयोजीत करता. अष्टमीच्या दिसा कलकत्ताच्या बंगाली पद्दतीन देवीची पुजा आनी त्या दिसा तांच्या पद्दती प्रमाण देवीक मांसाहारी नैवेद्य दाखयतात अशी माहिती मडगांवच्या बंगाली दुर्गा पुजा समितीच्या आयोजकांनी दिली.
श्री 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 सार्वजनिक दुर्गा पुजा ही पुजा आमी घडोवन हाडटा जाली फाटले 7 वर्सां ही पुजा आमी मडगांव बेंगॉली असोसिएशन पुजा असोसिएशन आसा त्यांचे तर्फे आमी घडोवन हाडटात जाली आमची पुजा आसता एक 5 दीस सुमार आसता आतां हे वर्सा आमची 1 ऑक्टोबर आशिल्ली आनी 5 तारखेर सांजचे विसर्जन आसतलें हांगा आमी सगळे तरेचे कल्चरल प्रोग्राम्स करतात जशे आमचे गोंयचे बीन आसतात कांय ते भायर बेंगॉलचे एक तेंचो ट्रेडिशन असो आमी शोकेस करता हांगा तशे गेम्सी बीन आसतात जशे आज ऑर्केस्ट्रा आसा फाल्यां इवनिंग भुरग्यांक एज वेल एज व्हडल्यांक गेम्सी आसतल्यो आनी तशेंच मागीर विसर्जन प्रोग्राम आसतलो आमचो 5 तारखेर सांजचो आनी सगळ्यात मेन म्हणल्यार आमची आतां 5 दिसांक पुजा आसता आनी मेन इम्पॉर्टंट पुजा म्हणल्यार ही आयची अष्टमीची जेन्ना आमी सकाळचे त्यांची मॉर्निंग पुष्पांजली आसता मागीर तशेंच कंटिन्यू विथ संध्या पुजा आसता जे 108 हेंचो एक देव हें दाखयता ते तेंचो हेचो बेंगॉली ट्रेडिशना प्रमाणे तो एक खासियत असता तेंचो तो तशेंच फाल्यांच्या दिसाक ते आनीक हें आतां आमचे नॉर्मली देवाक आमी वेज हें नैवेद्य दाखयतात तशेंच बेंगॉली ट्रेडिशना प्रमाणे थंय आमी देवाक नॉन वेज नैवेद्य दाखयतात नॉन वेज जशी नुस्तें जावं चिकन जावं मटन अशी हें आसता. I have come from Calcutta to see this puja. My son works here, and coming over here, I found the atmosphere is very cordial and a sort of domestic touch is there, which is very rarely found in sort of Sarvajanik puja. But this is rare of its kind. I convey my best wishes to the organizers for having this personal touch. I wish this should continue in the days to come with the blessings of Mother. Thank you. हे आशिल्ले आवाज गोंयचो बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक अश्यो आनीकूय खबरो पळोवपा खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाचे यूट्यूब चॅनल त्याच बरोबर गोमंतक टीव्ही फेसबुकाचेर सुद्दां फॉलो करा आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.